नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो विशय आसा ते गोंयकार जे जगभर सद्याक अडकून पडल्यात आनी तांकां गोंयांत येवपाची आस आसा, पूण ज्या जाग्यार ते आसात त्या जाग्यार प्रचंड प्रॉब्लेम जावपाक लागल्यात. आज आमचे बरोबर आसात अबू धाबी सावन सिद्धेश कामत. सिद्धेश, वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल, तुमी खंय आसात, कशे आसात आनी परिस्थिती कितें आसा? Namaskar, Pramod Bab. First of all, I would like to thank you and your entire team of Prudent Media for inviting me to share my views and experience. Right now, I'm in Abu Dhabi. Almost 50 दीस झाले म्हाका आतां. I'm in hotel. So आमची फ्लायट्स आज सुरू जातली, फाल्यां सुरू जातली ह्या आशेन आमी सगळे आसात. पण कित्या परिस्थिती एक्चुअली 50 दिसां पयलीं तुमी हॉटेलांत कशे पावले? आनीक सद्याक ऑब्वियसली एवरीबडी इज देर टू वर्क, सो सद्याक किती परिस्थिती आहा कामाची बी? आणि कामाची परिस्थिती म्हणजे आमचं कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस असता आमी. सो 2 months ऑन 2 months ऑफ. सो आमचो कॉन्ट्रॅक्ट जेन्ना सोंपलो, वी गॉट डावन. सो देंवतकच फ्लायट्स सगळ्यो बंद जाल्यो, इंडिया लॉकडावन जाली. सो तेन्नाच्यान आमी अशेच आसा. आनी आतां फाटल्या म्हाका दिसता ऑलमोस्ट म्हयनो जालो आमी सदांच आयकतात की सी फेरर्स इश्यू. पूण तो इश्यू म्हणटा तो एक इश्यूच जावन पडला. ती व्हडे आमचे तडीकूच लागना. अजून पर्यंत म्हाका दिसता कांयच अशें कॉन्क्रीट अशें जायना. तुमी कसले हातूंत भितर आशिल्ले, कामा भितर आशिल्ले, आनी तुमचे बरोबर गोंयकार कितले आसात? सध्या गोंयकार म्हणजे वेगळे वेगळे फिल्डांचे आसात. आय एम वर्किंग एज अ चीफ इंजिनियर. सो म्हज्या बोटी वयलो असो हांव एकटोच. बाकीचे ऑयल रीग आनी अशें हांव ज्या हॉटेलान आसा ते ऑलरेडी 5 जाण आसात. गोंयकार प्लॅटफॉर्मार काम करपी गोंयकार 5 जाण आसात. ऑयल प्लॅटफॉर्म जाल्यार ऑयल रीग, ते बी आपलो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपोवन देविल्ले आसात. आनीक थंय सद्याक भलायकेची परिस्थिती कितें आसा? पळय, आमची सद्या हॉटेलान आसात, सो आमी चडशे भायर बी भोंवना. बट फायनली स्वताक लॉकडावन करप सोंपें, एका रुमार बसले जालें. पण जेवण बी म्हणटा तें भायल्यानूच येता न्ही, ताचेर आमचो कांय कंट्रोल नासता. सो दिसाक 25 फावट जरी आमी सॅनिटायझरान हात धुले तरी आमकां भायलें जेवण जेवपाक जाय. भायर ती अबू धाबी सद्याक परिस्थिती कितें आसा एज फार एज कोरोना व्हायरस इज कन्सर्न? अबू धाबी इज पार्शियल लॉकडावन, फुल लॉकडावन ना, थोडे थोडे ओपन जाता. गव्हर्नमेंट इज व्हेरी स्ट्रिक्ट, दे हॅव टेकन गुड मेजर्स टू कंट्रोल. सो भायली अशी आमकां लोक अशे दिश्टी पडटात. रातचे सदांच सॅनिटायझेशन चालू आसता हांगा, रातचे 10 ते सकाळी 6. बट व्हडले व्हडले मॉल बी अशे बंद आसात. बाकीचे ल्हानशी दुकानां बी सगळी ओपन. तुमची सरकारा कडच्यान सद्याक अपेक्षा कितें? सरकारा कडेन मागता आमी बेगीनच्या बेगीन आमकां हांगचे व्हरचे आनी वास्को आमच्यो डायरेक्ट फ्लायटी चालू करच्यो म्हणून. कित्याक हो फक्त इश्यू आतां सीफेरर्साचो उरूना. खुबशे आतां आमी एक व्हॉट्सएप ग्रूप केला गोवन्स इन UAE. ताजेर म्हाका दिसता एक 2 वरां भितरूच 250 लोक जॉयन जाले. आनी जे लोक अशे जांच्यो नोकऱ्यो गेल्या, थोडे आसा जाणटे, थोड्यांची ल्हान भुरगीं आसात, थोडे प्रेग्नंट बायलो आसात, सगळे आशेर आसात की आज जातले फाल्यां जातले, आनी तांची परिस्थिती खरीच वायट आसा. आमकां तरी खावपाक जेवपाक आसा हॉटेलान, तांची परिस्थिती सामकी वायट आसा. तांचे कडेन पयशे सुद्दां ना. आनी रेंट तांकां दिवचें पडटा. आनी थोडे टुरिस्ट विजाचेरूय आयिल्ले लोक आसात, ते उरल्यात. तांचो टुरिस्ट विजा एक्सपायर जाल्लो आसा. म्हणजे लोकां कडल्यान मागून बी जेवप खावप अशी परिस्थिती आसा सध्या. म्हाका दिसता वास्को बेगीनच्या बेगीन डायरेक्ट फ्लायट चालू करच्यो सरकारान. एक जी ह्या कितें म्हळ्यार जनरली सगळे जाण वतात एक कामा खातीर. सो तुमी जेन्ना आज पळयतात स्वताच्या भवितव्या कडेन, तेन्ना कामाच्या दृश्टींतल्यान आनी तुमी ज्या इंडस्ट्री भितर आशिल्ले त्या इंडस्ट्रीच्या दृश्टींतल्यान तुमकां कितें इंडिकेशन्स, सिग्नल्स मेळटात सद्या? आतां आमचे रिप्लेसमेंट जे आसात ते इंडोनेशियन बी येवपाक लागल्यात. कित्याक इंडियाक सगळे लॉकडावन म्हणजे सगळे अडकून उरल्यात. सो हळूहळू आमचे नोकरी आतां इंडियन्साची वचपाचे चान्सीस खूब आसात. कित्याक रोटेशन बेजिसार आमी फिक्स जायना सध्या तरी. 2 म्हयने बोटीर काम केलें, 2 म्हयने हॉटेलान. सो एक्चुअली आफ्टर 2 months वी शूड हॅव जॉयन बॅक. सो तो स्लॉट चडशे लोक मिस करतले आतां. स्पेशली ऑयल रीग एंड ऑल, दे डू 42 days ऑन ऑफ. सो तुमी कितें म्हणटात की फक्त गोंयकार न्ही, पूण मेजॉरिटी ऑफ इंडियन्स
जे थंय काम करताले तांचो जॉबूय सध्या धोक्या भितर आसा. सगळ्यांचो जॉब ऍक्च्युली क्रायसिस सिच्युएशन अशें आसा की जॉब सगळ्यांचे धोक्यान आसा, जीवूय धोक्यान आसा तशें पळोवंक गेल्यार. कितले आसतले अशे गोंयकार युएई भितर? तुमकां तुमी सांगले की व्हॉट्सॅप ग्रुप आसा ताजेर जॉयन जायत आसात, लोक आपल्याले प्रॉब्लेम सांगत आसात. वॉट इज द रफ एस्टिमेट की गोंयकार कितले आसतले? म्हाका दिसता 2,000 तरी आसूंक जाय. हं. दुबय आनी अबुधाबी अशें पळोवंक गेल्यार. हं. सारकी एक्झॅक्ट फिगर जे अशी जे हांव परत येवपाक सोदतात. परत येवपाक सोदता खरें. आमच्याच ग्रुपार 250 लोक कितें आसात, आमी रिप्रेझेंटेशनूय दिल्लें आसा एम्बसीन. एम्बसींतल्यान तुमकां कितें रिस्पॉन्स मेळटा सध्या? ना ते म्हणटात गोवा गव्हर्नमेंट कितें एअरपोर्ट ओपन करतकच सध्या आमी कांय सांगू शकना, इट ऑल डिपेंड ऑन स्टेट गव्हर्नमेंट. ना. ते सरळ आनी स्टेट आमी गव्हर्नमेंट सेकंड म्हणटात. फेजीन सुद्दां सेकंड फेजीन सुद्दां आमचें नांव ना सध्या. हं. आय मीन एकूय अशें फ्लायट दाखयना जी गोंया येता. सो बेजिकली तुमी जेन्ना एम्बसी कडेन उलयतात तेन्ना एम्बसी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची गजाल म्हणना, एम्बसी स्टेट गव्हर्नमेंटाची गजाल म्हणटा. ना हांव उलोवना, पण बाकीचे लोक आसा पळय ते टचान आसात. पण ते सांगतना स्टेट गव्हर्नमेंट म्हूण सांगतात, सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हूण सांगनात. ना सेंट्रल गव्हर्नमेंट, बट आफ्टर सेंट्रल गव्हर्नमेंट मेन डिसिजन आसता ते आमच्या स्टेटीचेच न्ही. वास्को ओपन करूचे इट्स ऑल डिपेंड ऑन स्टेट गव्हर्नमेंट. सिद्धेश बाब, थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. कारण आता हो इशू दिसान दीस गंभीर जायत चल्ला. कितें जर इशू आसा जाल्यार प्लीज स्टे इन टच विथ अस, लेट अस नो, कारण तुमी थंय कनेक्टेड आसात आनी परिस्थितीक तुमी तोंड दितात. सो थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. लेट अस स्टे इन टच अँड लेट अस ट्राय टू हेल्प इच अदर एज मच एज पॉसिबल. थँक्स फॉर टॉकिंग टू अस. थँक यू व्हेरी मच.